अपेक्षा आमचीही तांच्यांनी खूप वर्सां अध्यक्षपद सांबाळ्ळां आनी परत एकदा तांच्यांनी ह्या अध्यक्षपदाचो भार आपल्या खांदार घेतला ते आमचे गोपीनाथ गावस. हांव गोपीनाथ गावस हांचे मागता की तांच्यांनी अध्यक्षपद तयार केलें. पहिल्या साहित्य संमेलनात रंजन झाले बऱ्याचशा वाडीच्या साहित्य संमेलन लोककला म्हणजे विशेष असा लोककला ही एकट्याची नसता कारण ती लोककला असता. आता म्हाका हो तो सन्मान हांगा मेळ्ळा बरेचशे कडेन म्हाका सन्मान मेळ्ळा जवळ म्हाका 30 कडेन सन्मान मेळ्ळो आसा आणि हो सगळो जो सन्मान मेळ्ळा हो माझ्या मतान जे हांगा आमचे लोककलाकार जमलेले आसात जावं लोक आसा हेंच्या कर्तृत्वामुळे हो म्हाका कलाकार मेळ्ळो आसा कला भोवमान मेळ्ळो आसा. हेजें कारण एकच सांगता मी एक कलाकार म्हाका बरे रंगमणे येता जज येता ढोंगा घालूंक येता बरेचशे सगळें येता पूण एकटो कांय करूं शकना कारण तो लोककला आसा. जर 4 लोक तुज्या वांगडा रावले जाल्यार तो लोककला आपली दाखोवंक शकता. एकटो आतां एकटो हांगा रावलो रणमणे एकटो रणमणे करूं शकना ताका 4 लोक लागता. तसोच राधा मेळा मी खेळ्ळो समजा राधा मेळाक ताका 4 लोक लागता एकटो करूं शकना. असो जर लोककला ही म्हटल्यार म्हणजे नांवच तेजें लोककला ही लोककला जेन्ना तुज्या कडेन 4 लोक आसतले 4 लोक तुका मानतले तेन्ना तूं वयर सरतलो. तशें सगळे म्हाज्या हांगा म्हाज्या साठ्याचो जो आमचो नारायण गांवकार वेल्लो आसा तो तसो लोककलाकार पण तो कसो तो लोककला म्हणजे जे धोंगा आनी काय असो करता अशें गणेश वाट्टेकर आसा खूब जाणां लोककला हे लोककलाकार ते जेन्ना सगळे लागीं जावन येताले तेन्ना म्हाज्या सारको एक कोण तरी लोककलाकार जाता. संस्था एक दीस आज गोंयाक खूब संस्था जाल्यो पूण आज त्यो डॉर्मंट अवस्थेक आसात आज त्यो कार्यरत ना आनी साहित्य मंथन सारकेली संस्था आज वयर जसो कन्स्ट्रक्टीव वावर करीत आयल्या तें पळयलें जाल्यार ही संस्था आनी फुडलीं 50 वर्सां तरी अशीच चलपाक जाय. ह्या खातीर तुमचे सगळ्यांचें सहकार्य तांकां मेळचें अशें तुमचे कडेन मागता. विश्व कोंकणी नांवाची एक मंगळुराक संस्था आसा. ह्या संस्थेचे संस्थापक म्हणून हांव बस्ती वामन शणै आनी खूब मोठो वावर करून ही संस्था उबारिल्ली आनी ते सदांच सांगताले की संस्था जर जिती उरतली जाल्यार त्या संस्थेक एक डोनर जाय बरो आनी एक पॉलिटिकल पूण निस्वार्थीपणान काम करपी असो मनीस जाय. कारण राजकीय दरबाराक तुगेलें राजकीय वजन आसले शिवाय तुका सगळ्यो येवजण्यांचो लाव मेळना आनी कोणी तरी देणगी दिवपी मनीस आसले शिवाय तुमगेलें पयशांचें काम जायना आनी पयसो जर नासत जाल्यार अशा संस्थांचो वावर मुखार वचना. सो प्रकाश बाब आनी गोपीनाथ बाब किंवा काशीनाथ बाब हांचे कडेन हांव मागन की संस्थेक तुमी हेय मनीस जोडचे जे मता खातीर संस्था तुमची वापरची ना पूण संस्था मुखार वचची ह्या खातीर तुमकां सपोर्ट करतले